लोकांचो भय आसा तांकां हे बीजेपी सरकाराक तेच जाल्ले जाय। तांकां जाल्ले कित्याक जाय ते कित्याक अजून ते हत्तीक धरिना। एका दिसाचें काम ताका ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑर्डर दिली एका दिसान ते धरून ताका ते गुंगीचे इंजेक्शन मारून ताका ट्रकान घालून ते रानान सोडूं येता। पण हांकां कितें केलां हे गुंडाराज कशें। आतां ते रामा काणकोराक मारलो पळय पुलिसान जेन्ना तांकां 7 जाणांक धरलो त्याच रातीक तांकां कळ्ळें कोण पळय तो ना हांव कितें सांगता जे रामा काणकोराक जेन्ना मारलो तेन्ना पुलिसांनी त्याच रातीक तांकां झेनेटोचें नांव कळ्ळें पण तेन्ना डिस्क्लोज करूंक ना। लोक जेन्ना रस्त्यार येयले तेन्ना तांकां बाय फोर्स झेनेटो धरचो पडलो। पुलीस कॅपेबल आहा हे करपाक दिना तशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॅपेबल आहा हे तांकां करूंक दिना। हे कितें करतात हांकां लोकांक त्रास जाल्लो जाय आनी लोक तेंच्या दारान गेल्लो जाय हेल्पाक। हे लोकांक कळपाक जाय हे लोकांक कळपाक जाय हो एकूच उद्देश आहे तेंचो आनी कांय ना। अजून फॉरेस्ट मिनिस्टर हांगा जाग्यार पावना तो फक्त सांगता हांगा थिंगा हे लोकांक घुसपयता टायम काडटा दसऱ्याक खंय तो आनी 8 दिसांनी धरतलो ताका। कितें चल्लां रे पेडणे आमच्या उब्याचे आनी खंयच्या गांवांनी जे लोकांची जी हालत आनी भंयचो वातावरण जो केला 8 दीस जाले आतां लोकांची शेतां उद्ध्वस्त करून उडयले आहा। 8 दीस जाले सरकाराचे पुलीस हांगा रावल्या काय करना। हो आमचो विश्वजिताक हांव प्रश्न करूंक सोदता बाबा तूं कित्याक रावलाय हो आतां हत्ती पावला हो जर हायवे जर क्रॉस केली तूं कितें लोकांचो जीव वचपाक रावलाय। हांव तुमकां ह्या पेडणेकाराच्या लोकांक सांगूंक सोदता हे आयज जे विश्वजीत राणेन सांगलां की फुडल्या दसऱ्याक आतां तो दसरो येवपाचो आनी म्हणजे आनी 8 दिसांनी तो हत्तीक धरतलो। 8 दीस ऑलरेडी जाले म्हणजे हेंचें हांव कारण कितें तुमकां सांगता हांव हे आतां आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा पळय ते सारके वेल हे आसा ते तांकां एकूच दिसान ते करतले पण ह्या भाजप हे जे गुंडाराज सरकाराक आहा तांकां हे केल्ले नाका। तांकां हत्तीन येवन असोच लोकांक त्रास केल्लो जाय। कित्याक 3.5 वर्सां जालीं ह्या सरकाराक तोंड ना हे पेडणेकारांक दाखोवपाक कांयच डेवलपमेंट जावंक ना। हांकां कितें जाय ह्या हत्तीन हांगासर वाट लायल्ली जाय लोकांचे प्रॉब्लेम जाल्ले जाय आनी हे लोक तेंच्या दारान येयल्ले जाय की तांकां तोंड ना लोकांक दाराक दाखोवपाक कळ्ळें। तांकां तोंड ना दाखोवपाक तांकां लोक आपल्या दारार येयल्ले जाय हेल्प करपाक आपले हे जाले ते जाले। सो हांव सांगूंक सोदता ह्या विश्वजीत राण्याक की तुमचे जे तूं फक्त ऑफिसान बसोन एसीन बसोन जे माफिया दलाल आहा ते फक्त तूं शेतां आनी हेच कन्वर्ट करूंक बसलाय तांकां हे लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक नाका तांकां फक्त लँड करोजन करपाक जाय आनी हो परिणाम जाल्लो आसा। ह्या आमची शेतां भितर तेंच्यांनी कन्वर्ट केल्या पळय जे फॉरेस्ट लँड ह्या आमचे जाला कितें आमी थंय सोडल्या आनी तांकां भायर सोडल्या लोकांक ह्या आमच्या जानवरांक अशी जानवरांची हालत जाल्ली आसा। आनी निकतोच हांव पेडण्याच्या लोकांक सांगूंक सोदता